आत्मीक साधना स्पिरिच्युअल एक्सरसायझस म्हणलें पुस्तक बरयलां. संवसारभर हें गाजलां. तें क्लासिकूच जालां आतां. आनी दर एक जेद्वीत आपल्या जिवितांत 2 फावटी 30 दिसांचो रेतीर 30 days रिट्रीट करता. आवाज ना, बोबो ना, प्रेज द लॉर्ड ना, कांय ना, तसलें कांय ना. शांतपणी बसून नियाळ कर जेजूच्या जिविताचेर. आनी आतां फकत जेजूतच न्हय, दुसरें हे करूंक लागल्यात. कित्याक त्या 30 दिसांचो रेतीर शांतपणी वगेपणान करतच देव तुजे कडेन उलयता, देव तुज्या काळजाक हात लागता. आनी हाका लागून जेजवितांक आपलो वावर फुडें वचूंक बळ मेळटा. आज आमी सांत इनासाची दबाजीक परब करता. आतां सगळ्यांनी कितें जेजवीत जावंक जाता? जायना. तुमी संवसारांत आसात. थोडीं हांगा माद्री आसात, धार्मीक बेसाची आसात. उरलो चडसो आमचो संवसारांत आसचो लोक. तुमची तितलीच गरज आसा. सगळेच जर दोतोर जाले मागीर ताणें सुवी तोपची कोणाक? दोतोराक तोपची पडली ना. सगळेच जर तर कुजनेर जाले तांणी रांदलें जेवचें कोणें? आनी सगळे जर पदेर जाले तांणी भाजलेले उंडे खावचे कोणें? आनी सगळे जर रेंदेर जाले तांणी काडलेली सूर पिवची कोणें? म्हणजे आमकां रेंदेरी जाय, पदेरी जाय, दोतोरी जाय, इंजिनियरी जाय, पाद्री जाय आनी सादो लोकूय जाय. म्हूण आमच्या लोकांन इनासाची देख घेवन आपल्या बेसा प्रमाणे, आपल्या शिकपा प्रमाणे देवाची आनी ताची परजेची सेवा करूंक आसा. तर ती कृपा ह्या मिसा वेळार आमी तुमचे पासत मागता. आनी तुमी आमचे पासत मागा. फकत आयच्या एकूच दिसा न्हय, आमचे पासत मागा. कित्याक हाचे आदी हांवें सांगलेलें आसा, आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता. आमची बॅटरी चार्ज जावंक नाका, नाजाल्यार ती देंवतली. मागीर कितें वावर आमच्यान करूंक जातलो? पूण तुमच्या मागण्यांतल्यान आमची बॅटरी चार्ज जाता. आमी बरे पाद्री जाता, बरे जेजवीत जाता. तेच बरोबर हे जेजवीत संस्थेन देवान ताच्या मोगान आनी ताच्या परजेच्या मोगान भरलेले उर्बेस्त तरणाटे धाडूंक